वेळेकार जोडीरो हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहे? बरी आहे न्हू? मी गोंयकार बाबा सगळ्यांक देवान बेसां घालूं सदां अशी हुशालकायेन रावाय आनी भोगान भोंवाय. आनी आज ब्लॉग घालपा कारण म्हणजे आज ब्लॉग घालपाना हो धाकटो तुमकां रिल्स सगळे गोंयकार भाव भयण्या सगळ्यान उल मालान बोरभाशी तुमी येयली आनी मारगांव आनी सगळ्यांनी एकवटान रावन झुजलीं. थोड्यांक मारू बी पडलो, लाठी चार्ज केली पुलिसान CMांगे आयकून. सो CMा हांव सांगोसो दिता, CM तूं अशें करून केलें जाल्यार गोंयकार लोक होग रावपाना तुका. आमगे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे एक आहाय. सो तुका आमी निवडून हाडा. सो तुवें हेजी एक्शन घेवपा जाय सुभाष बेळडेकराची. आमी सदां चिंत्ताय दुसऱ्यां बरें जावपाचें आनी तूं कितकें म्हळ्यार पार्टी भोंवता थिंगा तुगे पार्टी लोकांक तुका सेंटिमेंट हें जालें नाय तुका न्हू. लोकांक सेंटिमेंट हर्ट जालें तें खबर आहा मरे तुका. तूं तुगे लायफान तो हुशार आहा आनी आमगे थोडे मिनिस्टर आहाय ते ओगे बसोन आहाय तेजे फानवारा. एक्चुअली आमी विडियो काण घालपा न्हू, विडियो काण घालपा आम सद्या भायर आहाय. सो प्लीज तुम गोंयकार कोण भाव आहाय ते घराक आहाय जाल्यार मातशें वसाय आनी तेंका सपोर्ट कराय. आमको जात ते भाशेन हांव विडियो घालन हांव हें कोतां आनी थोडे म्हणटले विडियो घालन उलयता म्हूण तेशें कोना तें. फ्रेंड्स तुमी दुसऱ्यांक सांगो जाय आनी सदां गोंय सायबाक सदां मुखार घालय आनी गोंय सायब तेका दाखयतलो. तो वर्सा भितर तो कितें जाता तें गोंय सायब दाखयतलो आनी हांव मागोता गोंय सायबाक दीस रात. सो फ्रेंड्स सगळीं बरें कराय, पिसफुली कराय आनी सदां मोग आसूं आनी हिंगा आसूं मुगे धाकटोसो ब्लॉग काबार कोता सदां देवान बेसां पडा. आनी आज कोणाले हॅपी बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी आहले हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी. सो सगळ्यांक मोग आसूं. हो वेळेकार जोडीरो केसले स्टेटमेंट दिता आनी आमी गोंयकारांक गोंया सुसेग ना भायर आसून पासून भायर आमी काम कोताय आनी सुसेग कोण दी मरे धर्माचेर मरे तूं खंय वचून मोर रे आनी तुका मरण बेगीन गोंयकार दाखयता तुका गोंयचो लोक जेलीन घालो आनी CMाक सांगता बेगीन हेजी एक्शन घे. हांव मोग रावताय म्हूण चड कोताय तूं. साईबाबा हा आम्ही नको तो साईबाबा खंयच्या धर्माचो तो बट स्टील आम्ही सगळी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम सगळी ताका बिलीव करता. तेच भाशेन आमच्या गोंयच्याय साहेबाक आमी सगळो हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव मान दिता. तुका हें कळना कित्याक तूं गोंयचो न्हू, तुजे रगत गोंयचें न्हू. तुजे DNA टेस्ट कर आनी तूं सावंतवाडीचो महाराष्ट्राचो तें पळोवंक घे. हांव एकूच म्हणटा आख्खो गोंयचो क्रिस्तांव तो नॉन कॅथलीक लोक आमचो एकठांय जाला हेका लागून जाल्यार CM तेका कित्याक अरेस्ट करूंक दिना. तो आमच्या लोकां बरोबर हा ओ त्या कुत्र्या बरोबर हा जो भोगतालो त्या दिसा. तो आमच्या गोंय साहेबाक आमच्या सेंटाक तो म्हणटा मोडे ते तेजे मोडे न्हू ते हेजे मोडे जावचे हा. जाल्यार CM खी न्हिदलाय तूं गोंयच्या लोकांक तर तूं सपोर्ट करिनाय. तूं ते खुर्चे वयले खालात देव तूं लायकीचो न्हू. तूं लोकांक सपोर्ट करिनाय, एकल्या मनशाक सपोर्ट करताय आनी हजारांनी लोकांक सपोर्ट करिनाय. कारण बारगांवच्या लोकांनी इतलो इश्यू केलो जाल्यार तुम्ही तांकां केअर करूंक ना. यू हॅव केप्ट देम आउट ऑफ द प्लेस. सो यू हॅव टू बी आउट ऑफ दिस. आमचो होम मिनिस्टर कोण डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका सांगूंक सोदता ह्या माध्यमांच्यान ह्या लोकांच्या वतीन की ताबडतोब हेजेर केस रजिस्टर करून FIR रजिस्टर करून ताबडतोब तेका